यूथ ऑफ भारत ह्या संस्थेच्या वतीन आज म्हापशांत मतदार जागृती अभियानाच्या अंतर्गत जे पयलेच फावट मतदान करपी तरणाटे आसा तांच्या खातीर आयचो मेळावो घडोवन हाडिल्लो। सर्वसाधारणपणान लोकशायेची तत्वां कितें आसतात आनी मतदानाचें म्हत्व कितें आसा आनी आज जेन्ना देश जगाची एक म्हत्वाची मोठी अर्थसत्ता जावपाक पावल्या आनी विश्वगुरू पदा कडेन वाटचाल करता अशा वेळाचेर युवकांनी ह्या देशाक मतदान करून कसलें योगदान दिवपाचें आसा ताच्या संबंधान चर्चा करपा खातीर आयचो हो मेळावो घडोवन हाडिल्लो। स्थानीक सगळ्या कार्यकर्त्यांनी भरपूर परिश्रम करून सगळ्या तरणाट्यांक हांगाचे जे पयले फावट मतदार आसा तांकां हांगा हाडिल्ले आनी हो विशय तांचे मुखार दवरलो। नमस्कार। आयज यूथ फॉर भारत ह्या बॅनरच्या अंडर आयज आमी नववर्ष स्वागत समिती कमिटीचे तर्फे आयज आमी एक जागृती म्हणून एक युथांकी एक आयज एक टॉक दवरलेलो जेणे करून आमचे भावेश सर आयज येतले तेंच्यांनी बऱ्यापैकी मार्गदर्शन दिल्लें आसा। सो मतदार म्हणजे एक सिंगल वोटाचो इम्पॉर्टन्स कितें तो आयज बऱ्यापैकी एक्सप्लेन केल्लें आसा तेंच्यांनी आनी युथाक फ्युचर म्हणजे वोट कित्या खातीर म्हणजे वन युअर वोट युअर फ्युचर ह्या हेजेर सरान बऱ्यापैकी आज एक्सप्लेनेशन दिल्लें आसा की आयज जर तुमी वोट केली जाल्यार फुडले तुमचे फ्युचर कशें सेक्युअर जातले। सो त्या संदर्भात सो हांव मागता सगळे युथां कडेन सगळ्या लोकां कडेन की येता ते 7 तारखेक मोठ्या संख्येन भायर सरपाचें आनी वोटींग करपाचें।